13 डिसेंबरा सावन 5 दीस विधानसभेचे शियाळी अधिवेशन जातले म्हणून मुख्यमंत्री मनोहर पर्रीकारान सांगले। पयली 11 तारखेच्यान ते घेवपाचे सरकाराचो विचार आसलो, मात कांय कारणाक लागून ते 13 तारखेमेरेन फुडें धुकलचे पडले अशें पर्रीकार उलयलो। फेब्रुवारीत अर्थसंकल्पीय अधिवेशन जातले ते बरेच दीस चलतले। फेब्रुवारीत सरकार अर्थसंकल्पीय अधिवेशन घेतले, ताका लागून डिसेंबराचे शियाळी अधिवेशन हे ल्हान 5 दिसांचे केला म्हणून मुख्यमंत्री मनोहर पर्रीकार मिडिया कडेन उलयलो। फेब्रुवारीतले अर्थसंकल्पीय अधिवेशन हे खूप दीस चलपाचे। पयली 11 म्हाका 13 करची पडटली। एक दोग जाण आउट ऑफ स्टेशन मोविनाचे चलयेचे लग्न आणि स्पेशल कितें हें बी आसतलें सांबाळून स्पेशल कितें हें आसतलें धाकटी असेंब्ली धाकटी 2-3 दिसाची ना 2-3 न्हय 5 दिसाची पूण एजेंडा बी कितें अशें स्पेशल बिलां कारण वी आर ट्रायंग टू डू बजेट इन फेब्रुवारी सो इफ फेब्रुवारीन जर तूं कितें तरी 10-15 तारखेक बजेट केलें जाल्यार एसेंब्ली तुका व्हडली डिसेंबरान करच्या पेक्षा let us complete the budget session in one shot or in a small gap discussion short. प्रुडंटा खातीर सिनियर रिपोर्टर महेश गाडी वांगडा व्हिडिओ जर्नलिस्ट चेतन गवस। निरंकाळ दाबाळ वानरमारे रावतात तांकां गांवांतल्यान धांवडावचे आनी खंय तरी दुसरे कडेन पुनर्वसन करचें म्हणून लोक मागतात। ही मागणी तयार जाल्या ती एका वानरमाऱ्याक लागून। एक वानरमारो खंय सोरो पिवन एका कुड्ड्या मनशाक कोयतो घेवन मारपाक गेलो, ताका पुलिशेन ताब्यात घेतला। मात एकट्या बेबद्या वानरमाऱ्याक लागून पुराय कम्युनिटीच्या राबित्याचेर परत प्रस्न उप्रासला। गेल्या वर्सा निरंकाळ दाबाळ वानरमाऱ्यांच्यो खोपी मोडून तांकां वाऱ्यार घाल्ले। खोपी मोडटल्यांचेर कारवाय जाल्ली ना, पूण एक्टिविस्ट आनी मानवाधिकार आयोगाच्या प्रेशरा उपरांत सरकारान वानरमाऱ्यांक तात्पुरतो आलाशिरो दिलो। हे सुवातीर वानरमारे रावतात, वर्स जाले कांय आवाज नाशिल्लो। मात आतां एका वानरमाऱ्यान गांवांतल्या जाणटेल्याक कोयती घेवन मारपाचो यत्न केला म्हूण कागाळ जाल्या। तो खंय टायर्ड आशिल्लो, पुलिसांनी ताका ताब्यात घेतला। त्या कम्युनिटींतल्या एकट्या मनशान येवन हांगा आमचे लोकल जो पाश्काल रॉड्रिगीज आसा हेच्या घरा कडेन येवन त्या एकट्याचे एक आंधळो मनीस आसा ताजेर ताणें खंय तरी मातसो अटॅक करपाचो प्रयत्न केलो आनी मातशें हें जालें, घासाघाशी जाली। मागीर ताणें मागीर सगळ्यांक फोन केलो आनी मागीर आमी गेले नंतर थंय आमी गेले नंतर अशें दिसून आयलें की तो बरोच ताची परिस्थिती सामकी बाद आशिल्ली आनी हातान कोयती आशिल्ली ताच्या। आतां तो पिवनूच टायट जावन थंय न्हिदलेलो। पयलीं झगडी मारली आनी मागीर येवन तो थंय चलपाक जायनाशिल्ली अशी परिस्थिती आशिल्ली कितें आनी तो भायर येवन न्हिदलो पळय। लोक म्हणटात वानरमारे सामाजीक शांतिकाय पेड्ड्यार करतात, जीव घेणो हल्लो करतात, चोरयोय करतात। खंय तरी रिहॅबिलिटेट करपाचें म्हणजे ताणें स्थलांतर करून खंय तरी तांकां व्हरपाचें। आमच्या गांवच्या लोकांचो आसा तो तांकां विरोध आसा करता न्ही चालू आसा। आज ताका पुलीस स्टेशनार हाडला, तो कोणाच्या तरी घरांत घुसता आनी तो एक ब्लायंड मनशाक सादारण मारपाचो प्रयत्न करता। प्रेस पास जाला आमचे कडेन सगळे व्हिडिओ बी आसा सगळे। काजूच्या सिजना वेळार सुद्दां ते सगळे बागायतीचें लुकसाण चोरी करप तेय आमचे कडेन व्हिडिओ आसा। गोवा ह्युमन रायट्स कमिशनान थंय पुलीस दवरल्यान लोकांक थंय वचपाक मेळना आनी वचपाक मेळना कारणान लोक ते पळय लोकांच्या घरांत घुसपाक लागले, तांकां मस्ती जाल्या। आतां तो म्हणटा कितें तांकां कोण तरी एक मिसगायड करता, आमकां खबर ना कोण तो म्हणटा तुमी जर आपल्याक पुलीस स्टेशनार व्हेलो जाल्यार तुमकां फाल्यां सकाळीं म्हागात पडटलें म्हणटा तो। फॉरेस्ट डिपार्टमेंट दिता म्हणजे आमकां कांयच कळना आनी आमकां कांय इंटिमेट कोण करना। जंय कोण येता वयता कोण NGO काय कोण खंयचे तरी कोण ऑफिस कितें येता ते कॉमनरी केन्नाच विचारी सुद्दां ही जागा कोणाची म्हणून। खंयचे जाग्यार ट्रेसपास जावपाक तांकां अधिकार आसो ना। फुडें आमी कोर्टाक वतले, चीफ कॉन्सर्वेटरा सुद्दां आमी धाडला। फॉरेस्टान कितें म्हटलां की जेन्ना आमी RTI एप्लिकेशन फायल केलें हांवें म्हाज्याच नांवान केल्लें की सो एंड सो प्रॉपर्टी पूण इज देर एनी एनक्रोचमेंट काय म्हणून तिणें आमकां दिल्लें आसा लेखी उत्तर की तितून कांय एनक्रोचमेंट ना म्हणून। आनी त्या सेम जाग्यार हे सगळे स्थायीक जाले आतां पूण ते सांगता ना म्हणून तांकां खंय तरी दुसरी कडेन धाडचें गांवांत नाका। ह्या वानरमाऱ्यांचे संवसार वर्सां पयलीं वाऱ्यार पडिल्ले। आतां एका बेबद्याक लागून पुराय वानरमाऱ्या आड गांवचे लोक आवाज काडपाक लागल्यात। प्रुडंटा खातीर विवेक प्रभू। सरकारी नोकरेक आशिल्ल्यांक ट्रान्स्फरीत चुकनात, मात म्हणून त्यो कश्यो मारच्यो न्ही। गोवा गव्हर्मेंट ITI एम्प्लॉय असोसिएशनान सरकाराचेर फोग काडलो। हालींच सरकारान 15 ITI इन्स्ट्रक्टरांची ट्रान्स्फर मारिल्ली। खात्याच्या संचालकाकूय बेगोबेग काडचो म्हणून असोसिएशन मागता। आमी सदांच म्हणटा ट्रान्सफर पार्ट एंड पार्सल ऑफ अवर सर्वीस गेल्यार ताणी ट्रान्सफर वचपाकूच जाय।
पण ताकाय सुद्दां कांय तत्वां आसा, कांय गायडलायन्स आसा, ह्यो सरकारान मानूकूच जायो. कित्याक सरकारी नोकर म्हटल्यार तर अशें न्हय की आमी कोण स्लेव अशें आत्तां हाडल्यान आत्तां काडून मारल्यान आत्तां काडून खंय तरी उडयलें, तें जावपाक जायना. आमी गोवा गव्हर्मेंट आय टी एम्प्लॉई एसोसिएशनाक आमी खूद हें सरकारान जें डिसिजन घेतलां हें आतां घेतलां, पण आमी खूद 16 जुनाक गव्हर्मेंटा कडेन आमच्या सेक्रेटरी कडेन DSD सेक्रेटरी कडेन वचून अपील केल्लें, मागलेलें आनी हें लेटर दिल्लें. पण आयच्यो ट्रान्सफर ह्यो जाल्या हेच्या जस्ट ऑपोजीट जाल्या. आमी नको क्रायटेरिया कितें धरल्या सरकारान ती ट्रान्सफर करपाक. थोड्यांक रिटायरमेंटाक 2 वर्सां उरूंक ना, 15 म्हयने 18 म्हयने उरल्या तांकां कळून मारल्या. अशें केल्यार 4 तालुका सोडून तेच्या पयस ट्रान्सफर मारल्या. ट्रान्सफर हें हॅरेसमेंट म्हणून वापरला. म्हज्या अगेन्स्ट तुमी एसोसिएशन करतात जाल्यार हांव तुमकां दाखयतां. जेन्ना हेणें ह्या डायरेक्टरान टेक ओवर केला त्या वेळा वयल्यान हो डिपार्टमेंट उदरगत जावपा जाग्यार नेस्तनाबूत जावंक पावता. सरकारान 15 दिसां भितर चर्चेक आपोवचे आनी खात्याच्या संचालकाची बदली करून थंय IAS ऑफिसर नेमचो म्हूण असोसिएशनाची मागणी. आनी 15 दीस भितर आमकां आपोवन आमकां 15 दीस भितर विचारचें, ताजे नंतर आमकां सांगचें न्ही बाबा कितें जालें कितें हें, कारण आमी ताजो सर्वस्वी रिस्पॉन्सिबल नासतले. आमी सरकाराच्यो सगळ्यो अटी मान्य करतात. आमचो सरकाराक पूर्ण पाठिंबा. सरकार जें कितें करता ताच्याशी आमी सहमत आसात, पूण सरकाराक मिसगायड केल्ल्या त्या मनशाची आमी सहमत न्हू. अशा मनशाक जे ह्या सगळ्या निर्णय घेवन ताका थंयचो पदच्यूत करून IAS ऑफिसर हाडून दवरून ह्यो 10 ITI आमकां बऱ्यो एक गोंयान एक नंबर 1 करपाची म्हजी इच्छा आसा आनी आमची इच्छा आसा. प्रुडंटा खातीर उदय परब. घेऊया एक ब्रेक.